EHV stations from Goa, we are taking the entire load from, we have discontinued from southern grid of Karnataka, and we are taking it entirely from western grid. We are almost getting 1000 megawatts of power to Goa. Right now to the entire Goa is only 650 to the peakest level, that is in the month of May. आता लोकांक जर लायट जाय लोकांनी सॅक्रिफायस करूंक पडटले आपणाचे खंय तरी जागो आमचे कडेन जागे आसा ते आतां भरल्या तेंचे लोकांक जर डिस्ट्रिब्यूट करपाक जाय जाल्यार म्हजे पळय हे टॅक्निकल स्टाफ आसा तांकां लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय जाल्यार आमकां 24 hours इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक जशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हाका प्रॉमिस केला वॉट एवर फायनान्शियल सपोर्ट वी रिक्वायर वी वील गीव एंड दॅट इज द वे वी आर गोईंग. स्ट्रीट लायटीच्यो कटकटी जाग्यार घालूंक मेंटेनन्साची वेगळी वेवस्था सरकाराचे तकलेंत घोळटा. 100 लायटी आसा तितल्यो 70 लायट आमचे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट LED घातल्या त्यो आनी 30% ऑफ द लायट्स आय एम रिपीटिंग अगेन आर फिटेड बाय वेरियस अदर एजन्सीज. I have already written to Honorable Chief Minister to make one policy, one accountability, that is Election Department, for all lights of Goa. So the policy is in final stages. Honorable Chief Minister Vasta, he might declare in the budget speech or कितें आसतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.